दीस मंगळार जुनाची 9 तारीख 2024. पहिले मसप रायांच्या पहिल्या पुस्तकांतले मसप अध्याय 17 वोळ 7 तावन 16 पर्यंत. थोड्या काळा उपरांत न्हंयतलें उदक सुकलें, कित्याक पृथ्वेर पावस पडूंक नातलो. तेदमा सर्वेस्परान एलियाक म्हळें, उठ आनी सिदोनाच्या जारेफाताक वच आनी थंय राव. हांवें थंयचे एका विधवेक तुका जेवण दिवंक सांगलां. तो भायर सरलो आनी जारेफाताक गेलो. तो शहराच्या दरवाट्या लागीं पावलो तेन्ना एक विधव थंय जळो जमा करताली. ताणें तिका म्हळें, एका ल्हान आयदनान म्हाका पिवंक इल्लें उदक हाडून दी. ती तें हाडूंक वता आसतना ताणें तिका उलो मारून म्हळें, म्हाका एक कुडको उंडोय हाड. पूण तिणें जाप दिली, सर्वेस्पराच्या तुज्या जिवंत देवाच्या नांवान हांव तुका सांगतां, म्हज्या कडेन उकडलेलें कांयच ना. मडकेंत मूठभर पीठ आनी भरणेंत इल्लें तेल मात्र आसा. हांव हांगा 2 लांगटा कुडके विंचूंक आयल्या. उपरांत घरा वचून म्हाका आनी म्हज्या पुताक कांय इल्लें तयार करता. आमी तें खातले आनी उपरांत मरतले. एलियान तिका म्हळें, भिये नाका, घरा वच आनी तुवें सांगलां तें कर. पूण पयलें म्हाका एक ल्हान भाकरी भाजून हाड. उपरांत तुज्या खातीर आनी तुज्या पुता खातीर कांय इल्लें तयार कर. कित्याक अशें म्हणटा सर्वेस्पर, इस्रायेलाचो देव, सर्वेस्पर पृथ्वेर परत पावस चडटलो आनी त्या दिसा पर्यंत पिठाची मडकी खाली जावची ना आनी तेलाची भरणी सुकून वची ना. ती गेली आनी तिणें एलियान सांगले प्रमाणे केलें. अशें तिका, एलियाक आनी तिच्या पुताक जायते दीस पर्यंत खाण मेळ्ळें. सर्वेस्परान एलिया उदेशी सांगिल्ले प्रमाणे पिठाची मडकी खाली जाली ना आनी तेलाची भरणी सुकली ना. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 4 2 तावन 3 4 तावन 5 7 बी तावन 8. श्लोक. तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर फांकय सर्वेस्परा. हांव तुका उलो मारतना म्हाका जाप दी म्हज्या नितीवन देवा. कश्टा अनवारांतलो म्हाका निवारतल्या म्हजी काकूत कर. म्हजे मागणें आयकून घे. केदोळ पर्यंत मानेस्तानो तुमची काळजां धरून करशात. पोकळ उतरांचो लेप काण फटी प्रचार करशात. श्लोक. तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर फांकय सर्वेस्परा. आपल्या विश्वास्यांक सर्वेस्पर विचित्र दया दाखयता. हांव ताका उलो मारतना तो म्हाका कान दिता. ताका भियोन चला. पातक करतात ते सांडा. रातींचे समाधानान तुमची काळजां सोदा आनी नियाळ करा. श्लोक. तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर फांकय सर्वेस्परा. जायतीं म्हणटात, कोण आमकां बरे दीस फावो करीत. पूण तूं तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर फांकय सर्वेस्परा. गोवांची कोठारां आनी दाकांची दोणां हेरांगेर भरलेल्यो आसात. पूण तांचे व्हड संतोश तुवें भरलाय आमच्या काळजांत. श्लोक. तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर फांकय सर्वेस्परा. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. तुमचो उजवाड दिवटे बरी मनशा मुखार परजळून दी. ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन दीत आनी सर्गीच्या तुमच्या बापाक महिमा दिवन दीत. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 5 वोळ 13 तावन 16 पर्यंत. जेजू लोकां लागीं म्हणालो, तुमी पृथ्वेचें मीठ. मीठच जर आळणी जालें तर कित्यान ताका करसाण दिवची. भायर उडोवंक आनी पांयां तळां मस्तूंक शिवाय हेर कित्याकी तें उपकारना. तुमी संवसाराचो उजवाड. दोंगराचे ताळवेर बांदलां तें शहर लिपोवन उरना.
कोणी मनीस दिवो पेटोवन कळशे पंदा दवरिना. बगार घरांत आसलेल्या समेस्तांक उजवाड जायसो दिवटोणेर दवरता. तसो तुमचो उजवाड मनशा मुखार परचडूं. तो तुमचें बरें करणं पळोवं आनी तुमच्या सर्गीच्या बापाक महिमा दिवं. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. ग्रेस्त काय अधिकार बुदवंत काय संवसारी मौल्यां शिकयतात तरी जेजू आमच्या दिसपडत्या जिविताचो भोव ल्हान संगती नीट आनी उजवाडा मुखांत देवाच्या राज्याची मौल्यां आमकां शिकयता. सारको वापर केल्ल्यान मात्र मिठाची शाती आमकां कळी जाता. जेवण रुचीक जावंक जाय तर सारक्या प्रमाणाची मीठ परशिजे. जेजूच्या काळार मीठ एक मोलादीक वस्त. मिठांत दैवीक सकत आसा आनी तें मोलादीक म्हणून ग्रेक मानताले. सोजेरांचो सांबाळ सबार पावटी मिठा रुपांत ती केल्लो आसा. जशें मीठ खाणान भरशिल्ल्यांत ताची खरी रूच कळटागी तशें क्रिस्तांव जिणी हेरांतय भरसून वांटुल्ल्यान मात्र मोलादीक जावंक सादी म्हणून जेजू स्पश्ट करता. उजवाड केवल काळोख धांवडायना. बगार आमचे बोवारी आसो सर्व बऱ्यो आनी सोबीत वस्तू आमकां दाखयता. जशें उजवाड हेरांक उपकारतागी तशें आमचें क्रिस्ती जिवीत हेरां मुखार परजळूंक आनी हेरांच्या उपकाराक पडाजे म्हणून जेजू आमकां सांगता.